सावळपा हांव तुमचे कडेन सुरवात करता कारण फाटली 2 डिबेट जाली म्हजी पॅनलाचे इतले आदवोगाद आसात की म्हाका मातसो तुमचे सारके मनशाचो आदार जाय. सो तुमी जेन्ना हे पळयलें आतां ही स्प्लिट न्ही वो मर्जर न्ही पूण हे नवीन कितें तरी नवीन कितें तरी ते कायदेतज्ञ आमी विचारया पूण एक पत्रकार म्हूण तुमी जेन्ना हाजे कडेन पळयतात तेन्ना ह्या राजकारणा कडेन तुमी कशें पळयता ह्या गजालीच्या? न्ही अजित पवार जे आसात पळय ते शरद पवारचे पुतणे आणि ताका लागून हे सगळें राजकारण जाल्लें आसा. जेन्ना शरद पवाराचो राजिनामा दिलो अध्यक्षपदाचो आनी सुप्रिया सुळे आनी प्रफुल्ल पटेल हांकां जेन्ना एक्झिक्युटीव हें केलें प्रेसिडेंट म्हणून अनावन्स केलें तेन्ना अजीत दादा मातसो रागावल्लो. ते मिटिंगेंतल्यान तो उठून गेलो. निमित्त आसलें कितें फॅन नासले एसी नासली कितें तरी म्हणून पण ताचो जो तिडक आसली पळय राग जो आसलो पळय तो तेन्नाच्यान खंय तरी हें जातालो आनी मागीर ताणें तें आपल्याक जें कितें नाटक करपाचें आसलें म्हळ्यार हांव हाका नाटकूच म्हणटा. आज जें कितें घडलां शपथविधी जो जाला पळय हें सगळें नाटक. कारण खंयच्याच पक्षान भाजपाक कांयच गरज नाशिल्ली कोणाक तरी नव्या मंत्र्याक घेवपाक नव्या पक्षा मंत्र्यांक घेवपाक. तांचें सरकार बरें चलतालें. अकस्मात अजितदादा पवाराक उपमुख्यमंत्री, छगन भुजबळ मंत्री, तटकरे मंत्री असे जे मंत्री केल्यात पळय हाजी BJP कांयच गरज नाशिल्ली. BJPन हें जशें म्हणटा पळय आफोवन संकट आपल्याचे आफोवन घेतात पळय अशें घेतिल्लें आहा. आनी तांची एक मूळ उद्देश असो आसा की लोकसभा निवडणुकीत भाजपाक महाराष्ट्रांतल्यान 40 ते 45 सीट मेळोवपाचे आसात आनी तांकां दिसता की हे आतां सगळे आयल्या पळय दे आर टॉल लिडर्स. अजितदादा पवार म्हण छगन भुजबळ तर महाराष्ट्रांत खूब ताका लोक मानपी लोक आहा. परंतु छगन भुजबळाची जी परिस्थिती आसली पळय कांय दिसां पयलीं कांय म्हयन्या पयलीं ती पळयलेल्या भाजपान त्या घेतलो कसो आनी तोय बी आपूण हाडून तो काय मागूंक वचूंक नासलो न्ही. अशें म्हाका दिसता की भाजपान कित्याक करपाचें. तुम्ही म्हणटात आज सगळ्या फाटल्यान लोकसभे निवडणुकीचें गणित आसा. हय एकच हे राज्याचें राजकारण न्ही हांगा राष्ट्रीय राजकारणाचो फोकस चड आसा. करेक्ट. सिद्धार्थ बाब तुम्ही कशें पळयतात राजकारणा कडेन आनी एक कायदेशीर गजालीचे मागीर या पण ह्या घडणुकेच्या राजकारणा कडेन तुमी कशें पळयतात? काही दिसां पयलीं ते एकनाथ शिंदे गट आनी ते जे राजकारण जालें आनी ती जी परिस्थिती आशिल्ली न्ही ते MLAs जशे उद्धव कॅम्प सोडून BJPच्या वाटेन गेले आनी देन देर वॉज अ क्वेश्चन की शिवसेना म्हणजे खरी खंयची. ही शिवसेना जी उद्धव कॅम्प ती शिवसेना काय आतां जी शिवसेना एकनाथ शिंदे जी आसा ती शिवसेना हो प्रश्न निर्माण जाल्लो. ह्या परिस्थितीन आतां जर कायद्याच्या वाटेन जर गेले जाल्यार परत एकदा तोच प्रश्न निर्माण जातलो. NCP म्हणजे कितें. वेदर अजित पवार गट आसा तो NCP काय शरद पवार गट आसा तो NCP. दोन गोष्टीचेर हांव सद्या उलयतां. गोईंग बाय द पॉलिटिकल एक्युमन आनी राजकारणाचे वारे जे शरद पवाराक कळटा ही वील बी द लास्ट पर्सन टू गो टू द कोर्ट बिकॉज ही नोज द कॉन्सिक्वेन्सीस. कोर्टान गेल्यार कितें जातलें कोणा कडेन संख्याबळ आसा हाचें कॅल्क्युलेशन म्हाका दिसता शरद पवाराक जितलें कळटा तितलें म्हाका दिसता आनीक कोणाक कळना. सो शरद पवार वील बी द लास्ट पर्सन टू गो टू द कोर्ट बिकॉज ही नोज वॉट इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ गोईंग टू द कोर्ट. सो देरफोर प्रायमा फासी जर पळयलें जाल्यार अजित पवार हॅज गॉट बॅकिंग ऑफ ऑल ऑर मोस्टली ऑल द इलेक्टेड MLAs. आतां पार्टी बेरर्स आनी बाकीचे आसा ते कितले शरद पवार बरोबर आसात हे पळोवचें पडटलें. पूण थोडेच उरले अशें एकंदर ह्या चित्रा बरोबर जे कितें चल्लां एज द थिंग्स आर अनफोल्डिंग चडशे लोक अजित पवारा बरोबर आसा. आनी आतां बिकॉज देर इज नो मर्जर बिकॉज देर इज नो स्प्लीट ऑफकोर्स स्प्लीट इज नॉट रेकग्नायज नाव बिकॉज देर इज सो हे 2/3 प्रश्न हांगा येना. नाव इट्स अ क्वेश्चन ऑफ NCP सपोर्टिंग BJP लेड गव्हर्मेंट. सो देरफोर हातून कायद्याचो पेच प्रश्न आसा पळय तो मातसो दुसऱ्या भशेन आसा. आतां ते एरिथमॅटीक पळोवपाची गरज ना. चीफ व्हीप कोण फाल्यां जर एकदां सपोज एक नो ट्रस्ट आयले जाल्यार तातूंत वोट खंयच्या फेवरान करपाचें हे व्हीप कोण इश्यू करतलो हो प्रश्न जेन्ना येत तेन्ना येत. पूण सद्याची परिस्थिती जी केल्यात हे जितले लोक जितले स्वेरींग इन जाल्या तांचे जर पळोवपाक गेले बिकॉज स्वेरींग इनाचे जर तुमी पळयशात न्ही आतां इट इज नॉट नेसेसरी दॅट
government has to appoint ministers only from ruling party. They can appoint from opposition also. So therefore आजची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार सपोर्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट or NCP to the government cannot be challenged because that court will not go into. So परिस्थिती महाराष्ट्रात सध्या अशी आसा की त्याचेर उपाय असो काय असो उरिल्लो ना. जे घडला ते फायनल म्हणून आमी वचूंक शकता. ओके अविनाश बाब, तुमचो पक्ष ह्या गजाली कडेन कसो पळयता? बिकॉज तुमी आदवोगादय बी, तुमकां कायदोय कळटा, राजकारणय कळटा. दोनूय दृश्टिकोनांतल्यान तुमी ह्या घडणुके कडेन कशें पळयता? पहिली गोष्ट म्हणजे कितें आसा, राष्ट्रवादीचे कदाचित कार्यकर्ते संभ्रमांत पडलेले आसा किंवा गोंधळांत पडलेले आसा, पण राष्ट्रवादीचे कॅडर जो आसा, लिडर कॅडर जो आसा, तांकां हाजी कल्पना पयली आसलेली. कारण ह्यो जी घडवणूक जी घेतलेली आसा, घडलेली आसा, हें कितें पयलीच फावट घडूं ना. आनी शरद पवारान असले धपके किंवा असले भूकंप आयुश्यांत कितलेशेच पळयला, इवन रिसंटली पळयला. ह्याच महाराष्ट्रान जर तुका वचत जाल्यार हो आमचो बाब अजित पवार 5व्या फावटी शपथविधी घेता. आनी सगळ्यात म्हत्वाचो जर एक मुवमेंट जो शपथविधी जो आसा तो फांतोडेर शपथविधी जाल्लो तो. आनी एक 2.5 दिसाचो आमचो फडणवीस बाब मुख्यमंत्री जालो आनी तो डेप्युटी जालो तो एक. आनी हे ते लिंकेज जे आसा जर पळोवंक वचत जाल्यार हे त्या शपथविधीक आसा. आनी शरद पवार सक्सिडेड इन गेटींग ताजो पुतण्याक ताणें हाडलो आनी इट वॉज अ बीग लाफ. बेजिकली एक जोक केल्ले भाशेन केलो, लोकशाहीचो जोक जालो तो, सगळ्याचो जालो जोक. पण ताज्या नंतर ताजे जे पडसाद जे आसलेले ते नंतरच्या राजकारणान दिश्टी पडले. आनी एक प्रामुख्यान जे आसा, कारण हांगसर जो मेन जी पॉलिटिकल पार्टी आसा हू रियली प्लेस पॉलिटिक्स इन रियल सेन्स, बाकीची फक्त दुकानां जाल्लेली आसा. सो ही जी पॉलिटिक्स खेळटा ते BJP खेळटा. तांची थिंक टँक बरी आसा, तांचें विजन बरें आसा. हांव हे ओपनली सांगता, एज अ नॉट एज अ NCPचो किंवा एक पॉलिटिकल एक हांव पळयता, एक राजकारण पळयता, त्यातून एक सुप्रिमेसी घेतली आसा ते BJPन घेतलेली आसा. आनी तांकां पासियेंस भरपूर आसा. ते वर्स 2 वर्सां रावतले रिजल्टाक आनी रिजल्ट डेफिनेटली हाडटा. सो हाजें जे सूत्र जें आसा त्या फांतोडेचेर शपथविधी जालो आनी ताजें रिपरकेशन म्हणजे अजून ताजें हें जावना, समाप्ती भैरवी जावना, जावपाचें आसा. हो पयलो अंक जाला. हो तुमी म्हणटात, हय, तुमी ती नांदी आशिल्ली, हो पयलो अंक म्हणटा तुमी. हो पयलो अंक जाला. सो म्हागेलें म्हणणें कितें आसा, जशें ताज्या नंतर इन बिटवीन जो पड्डो उठलो तियात्राचो विथ आमचो शिंदे साहेब, ताका मुख्यमंत्री केलो आनी ताजो राजकीय तमाशा जालो, कोर्टानूय तमाशा जालो. इट वॉज बेजिकली अ बीग ड्रामा विच वॉज एनेक्टेड. दे वर वन ऑफ द फॅन्टास्टीक आनी गुड स्क्रिप्ट रायटर. आयचो बरें चावळपान म्हळ्यार की आज जाला तें नाटक म्हणून. सो तुमकां आज जाला तें एक नाटक दिसता काय तुमकां दिसता की दिस इज समथींग लॉंग टर्म? हे नाटक न्हू, इट इज हेजी परिणिती जालेली. तेच सांगता, स्टेज वायज उरतली आनी कितलेशेच पदर हेका आसा आनी कितलेशेच पदर आहा ते दीस वता तशें उलगडटले म्हणटा तुमी. अजून सिच्युएशन क्लियर ना. हे जस्ट अ मॅटर, इट विल टेक अ वीक ऑफ टायम. कारण हाका शिंदेक तुका म्हयनो लागलो आनी ताजे प्रिसायसली 1 वर्स जालें काल काय पयर. आनी आतां सेकंड इयराक आतां आनी सेकंड इयर गजाल सुरू जालें. ओके यतीश बाब, एक आदवोगाद म्हणून तुमी कशें पळयतात, राजकारणय कशें पळयतात? आनी सावळपान एक बरो मुद्दो काडलो. सरकार तुमचें स्टेबल आसतना अशी कितें गरज पडली की ही स्टेप घेतली? कशें आसा न्ही, बारीक आमी एक्चुली कॉम्प्लिकेट करूंक जायना हो विशय. सिंपल विशय हो. अजित पवार हो महाराष्ट्रा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो. तो लेजिस्लेचर पार्टी जी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आसा ताजो तो लिडर आशिल्लो. काल सकाळी अजित पवाराच्या घरा आमदारांची मिटींग जाली, बैठक जाली. त्या बैठकी नंतर हें घडलें. सो बेजिकली NCPन एकनाथ शिंदेच्या गव्हर्मेंटान सहभागी जावन जी BJP शिवसेना अलायन्स आसा तातूंत भितर ते सहभागी जाले. इज एज सिंपल एज दॅट. ते कॉम्प्लिकेट करपाचो विशय कांयच ना. तो इतले सादे आनी सोंपें म्हणटा तो. एब्सोल्युटली. की सकाळी दॅट इज वॉट इट इज. तू जर क्रोनॉलॉजी पळय जाल्यार इट इज दीस इन सिंपल वर्ड्स की सकाळी लेजिस्लेचर पार्टीच्या मिटिंगेन ते मिटिंग जातकच thereafter अशें तांगे मत परिवर्तन, मन परिवर्तन कशें जालें
कितें म्हणटा अशें मतपरिवर्तन तर म्हाका काय दिसना. विरोधी पक्ष फुडाराचे कसं जालें पळय लक्षात घ्या हय. 2014 हय. जेन्ना शिवसेनेन देवेंद्रजी फडणवीसाक मायनॉरिटीन हाडपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना राष्ट्रवादी काँग्रेसीन देवेंद्र फडणवीसाच्या सरकाराक या. पाठिंबो दिल्लो याद आसा जेन्ना आतां नागालँडाक 7 आमदार एनसीपीचे जिखून आयले तेन्ना ते 7 आमदारांनी एनसीपीच्या नेफ्यू रिओच्या अंडर जे सरकार स्थापन जालां एनडीडीपीचे एनडीए सरकार ताका सपोर्ट केला आज सुद्दां म्हणजे देवेर इवन बिफोर दीस हॅज हॅपन्ड एनसीपी वॉज एलाय ऑफ एन एनडीए गव्हर्मेंट इन नागालँड सो म्हाका व्हडले तुमी पळय अशें हें करता तशें म्हाका काय दिसना तें ओके